मिडिया मणका मोतयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विंचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो, आयच्या आमच्या मणकामोत्या कार्यावळींक तुमकां समेस्तांक माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. तुमी म्हणटले ह्या कार्यावळींतल्यान कोंकणीची पालकाची सेवा कोत्तले जायते मनीस हांव तुमच्या मुखार हाडपाचो प्रयत्न करतां. ह्या खिणांत म्हजे बरोबर असोच एक मालगडो जाणें वेगळे पद्दतीन तियात्राची सेवा केल्या. खरें म्हटल्यार आमी म्हणटात कितलोय तर बरो तियात्र आसा आनी थंय ऑडियन्स ना, प्रेक्षक ना जाल्यार तो तियात्र जायना. तेच भाशेन माची मांडावळ ना जाल्यार हो तियात्र कसो जातलो? कुस्तार न्हय. आतां कार्नवालाचे खेळ आमी पळयतात, तातूंत जायतें कितें दिश्टी पडटा. पूण ह्या खिणांत तुमच्या मुखार येता मानुएल दोरादो, जाणें हे तियात्र फुलोवपाक आपल्या वतीन जायतो प्रयत्न केलो आनी तुमच्या मुखार तो अखंड भायर सरलो. आनीक ताणें ह्या तियात्रांची मातशी मांडावळ बरे तरेन सांबाळली. मानेल बाब, आयच्या कार्यावळीन तुमकां मागीर मोगाचो येवकार. मानेल बाब, तियात्राची उमेद म्हणजे हे तियात्राचो माटो घालपाक तुमकां कशें कितें येवं जालें? हांव पयलीं पेडणेर कॉमर्स केलो. पेडणेर कॉमर्स करता जायते गांवांत म्हाका फामाद केलो लोकांनी की तुवें बरी वस्त केली आनीक बरो सिरीज दिली लोकांक. तेन्ना म्हाका तियात्रीस मागोंक येयले की हितू बरो सोबीत तूं पेडणेर करता, आमकां इस्टेज कर मरे. पिरमी कुमार म्हजें उतर गायलें. हांवें पिरमी कुमार सांगलें बरें इस्टेज करता, तूं कसो करूं जाय, आपल्या उमकी सायजीची इस्टेज जाय आनी आपूण सीन दिता ती तुवें सीन करपा जाय. बरें प्रेम बाबा हांव करता. तेन्ना हांवें इस्टेज कॉमर्स केली. तेणें म्हाका सांगिल्लें त्या प्रमाणे ते सायजीचे हांवें 30 फूट इस्टेज घालून केली. आनी तेका तो म्हाका सीन तियात्र बरयता तेन्ना म्हाका येतालो आनी म्हाका सीन सांगतालो उमके भाशेन आपल्याक सीन जाय म्हणून. ती सीन म्हगे करपाक सोमनाथ नायक केसर पालचो तो बरो एक आर्टिस्ट म्हूण गेलो. गव्हर्मेंटान तेका हें दिलें एवॉर्ड दिलो जायते. आनी तो सोमनाथ नायक बरें हांव गेलो आनी तेका हांवें मागिल्लें अशें. तेणें म्हाका ह्या स्टोरीन सीन दाखय ते भाशेन पडदे करून दिले सारकें. आज तियात्रां कसो सीन दाखोवपा जाय तेसले सीन ते करून दिता म्हाका सारकें. आनी ते लायल म्हणून लोकां सांग इतले बरें दिसताले पडदे. आनी हें आमगे आयरिश बाबान डायवर्स म्हूण तियात्र भायर काडलो, एकदम बरो फामाद चलोंक लागलो. तितून गोवा आनी बायल कोर्टान झगडटात आनी निमाणे तेका एक चेडूं जाता तें मोत्ता. तें आपल्याक चेडूं स्वर्गार वयता तें दाखोवपा जाय. तो कितें करून दाखोवपा तें तुगे काम हरीश बाब सांगूंक लागलो. तें म्हण हांव कोता हरीश बाब गेलो सोमनाथ नायका बरीक आनी सांगिल्लें कितें करून करपाक तुजी तकली आहा सोमनाथ बाब. मुगे तकली हांव चिंतीत म्हण अशें एक मळबाचो पड्डो करपा जाय, ते सकयल आनी एक पड्डो करपा जाय आनी ते सकयल हांव शिडी दाखयलो. शिडी म्हण पांय दिसती पडचे न्हय, तो वयर वयर तो दिसती पडलो. हेजे फोकास मारलो की ना तो कुपां भितर सरता सारको. ते चेडूं मोतकूच मेलो येवन कात म्हूण सारकें शिडी वयले ते वयर चोडटे दिसती पडटा. पूण केश चोडटे कोण ना. लोकांक इतले फिश लागले कितें करून सीन जाली. ते मळबा वयता सारकें मळबा भितर वयता दाखयलें. लोक सगळो हाडले चोपा येवपा लागलो. हरीश बाबाक हांवें मागलें, हरीश बाब आमी कितें जाती केलो तो लोकांक कळोवंक जायना, तूं लोकांक बंद कर हाडल्यान येवपाचें. तेन्ना हरीश बाबान लोकांक पयलीं सांगिल्लें कोणाच्यान इस्टेज हाडल्यान येवपा जायना, इस्टेज बरयचें जायना आनी ही सिनूय करूं जायना. भायल्यान चोयात अशें करून हांवें जायत केलें. पिरी कुमाराक गेलो तियात्र गोंयांक तूं हाडूंक गेलो जाल्यार पिरी कुमार तूं कितें सांगतालो पयलीं दवरादाक बूक कर आनी मागीर आपल्या बूक कर. कित्याक जाणा तेगे इस्टेज ना आपल्याच्यान तियात्र करूंक जायना, तेगे सेटींग जावन आपल्याक तियात्र दाखोवपा जायना, देखून तेका पयलीं बूक कर.
आनी म्हाका बूक कोत्ताय प्रिपेरा कोताले आनी प्रिपेर म्हाका पयलीं मागीर मेळटालो सगळें आपल्याक सगळी सीन कितें करून करपा जाय ती आनी ती सीन हांव कोतालो. तुका प्रेमकुमाराचो जो पयलोच तियात्र तुवें ताका स्टेज केली त्या तियात्राचें नांव तुका आवराडी. हय आवराडी तियात्र बरो बेस्ट तियात्र तेका सारकें तितून बरो सीन दाखयलें जायती जोतकाशांची आनी जाय. मागीर सोजालीन एकूय पाटी मेळ्ळो म्हाका. सोजालीन एक पाटी मुजवर येयलो आनी सांगलो दवरात बाबा म्हणलो आपल्याक देवाची याद तेन्ना ती आपल्याक एक देवाची सीन दाखोवपा जाय. कितून दाखोवपा जाय जेजू दाखोवपा जाय त्या संवसारांत. हांवें बरी फुरसां इमाज केली आनी जेजू अशें वयता वयर दाखयलो पूण हें सगळें करपाक सोमनाथ आदार म्हाका पूण हांव दाखयत ते भाशेन तो कोतालो. सुजालिनाचो खंयचो सायबिणीचो साथ दुखी सायबिणीची काकुडेश कितें म्हाका उडको आसना बरो देवाचो बरो तियात्र चलतालो आनी प्रेमकुमारा गेलो आवराडी तियात्र आमी जायत केलो आनी हेगे हारीस जाय तियात्र 10 वर्सां चड पावरफूल तियात्र चलतालो. अशें सगळ्यान मागीर अशें जालें सगळे तियात्रीस कोणूय तियात्र बरयता जाल्यार पयलीं म्हाका येयले मेळटाले सीन तयार करून आनी हांव तेगे सीन कोतालो. आनी कितें जातालें म्हाका एक पॉयंट जाता हांव ताका सांगतालो तुमकां कितें जाय तें म्हाका सांगाय हांव कोतां. ह्याच कावज घडो आमगे ते पत्र्या माटो चेडूं आसतालीं आमगे हिरोइन्यो ते लापीड भुरगे ते हाडल्या पोत्या रावन ताका त्रास करूंक लागले. म्हाका तिणें सांगिल्लें जाता दोरात बाग ताका न्हेसपाचें रूम कर म्हणून. ओके हांव कोतालो. हांवें पुलावटाचें रूम केलें सामकें गोर भितर आरशे भितर काबी तितून लावप देर बंद करप आनी ते फोल्डिंग ते ओद्द रूम करून ती इतली खुशाल जाली दोरात बाब तुवें हांव कितू केलें इतली खुशाल जाली आनी म्हाका खूब मान दिताली. सगळें तियात्र दिसान म्हाका हेल्प केला मान दिला. म्हाका आपल्या गाडयेचेर वयला आपल्या बरें जेवण दिलां म्हाका हाडा केन्ना म्हाका दुखयलें ना आनी हांव तेजो उपकारी कित्याक हांव बिजनेस करता तेणें म्हाका हेल्प केलें देखून. दोरात बाब आदीं जें तूं म्हणटालो ते भशेन प्रेमकुमाराचो पयलोच तियात्र तुवें खंयच्या वर्साक ही स्टेज केली तुका उडास आसा? ना उडक आसा म्हाका ना. कितलीं वर्सां जातलीं? हांव ती स्टेज कॉमेस केलें जालें आतां 62 अशें 62 50 आनीक 4-5 वर्सां जालीं. हय पूण त्या काळार चडशे गोंयांत तियात्र खंयच्यान येताले मुंबयच्यान येताले काय गोंयांत तयार जाताले? मुंबयच्यान येता चड गोंयचे बहुत थोडे मुंबयच्यान येता. सोजालनाक येतालो तुगेलो आनी आमगेलो रविंद्रनाथाक येतालो अशे जायते मुंबय तियात्र येताले पयलीं. सी आल्वार्साक येतालो. आतांच्यो सुनू तियात्रागे तियात्र एकदम बरो आसलो. आतांच्यो सुनू ते बरो तियात्र चलता तेगेलो. हय आतां एक बॉम्बेसून तियात्र म्हणया आमी प्रेमकुमाराचो तियात्र मुंबयच्यान तो गोंयांत येतालो पूण गोंया येवच्या आदीं तो तुका मेळोन ह्यो सिनो तयार करतालो. पूण ही तयारी कितल्या आदीं जाताली? 1 म्हयनो फुडें 1 म्हयन्या 1.5 म्हयनो फुडें कित्याक करपा जाय न्हू ती. हय आनी आयज जे भशेन तियात्र जातात ते भशेन तियात्र जाताले काय कितले सुमार शो जाताले तांचे? हांव शो जाय ते 25-30 जाताले. रुजारोद दिसा गेलो तियात्र हाटी पावलो ते तियात्र आमी अशें केले इतुले जायते स्टेज्यो आनी तेजेर हांवें एक सीन दाखयलो फाटी पावलो तेजे बरीशी. हय जायते रोज तियात्र बरो चलो फाटी पावलो. हय हो माटो जो घालताले तो कितल्या लोकांक सुमार माटो घालताले? 1,500 2,000 2,000 निमाण मुट्टे आनी सारको निमाण म्हणटा 1200. पूण आख्खोच लोक बसतालो? हा आख्खो बंद तिकेटान माटो सोडूंक पडटालो. आनी हांव तियात्र कमेस्तो काबार पासून थिंगा रावतालो कित्याक लोकांक वाट काडपाक लोकांक भितर सरपाक लोकांक पत्री सोडूंक पडटाली कित्याक कामदारांचेर हांव विश्वास दवरनासलो कित्याक दुसऱ्या त्रास जावपा जायनाय अशें म्हणून हांव थिंगा रावन हांव ते सेवा करतालो. आनी ते तियात्र म्हाका बरें करताले आनी सांगपा म्हळ्यार आमगे लोक भायर सरचे गोडजी करतालो मागीर हांव पत्री काडून ताका वाट दितालो. पूण जायते अशें करून तियात्र केले आनी पेट्रोल मात पयलीं लायटी म्हणटा
जाय तियात्र करतकूच म्हाका टायम ना खंय माटो घाता हांव तेंगले घाता निमाणे कडेन तो पयला तो राग घाता तो निमाणे कडेन ताका सिनून दितालो अशें करून. आतां हे तियात्र म्हणलो काय ना चडशे थोडे सुवातेनी माटोव जाताले वसत थंय लोक आयज जे भाशेन खुर्साची जावं खंयचे कपेलासी जो तियात्र करतात ते भाशेन आदीं जाताले. हय जाताले हिंग चितोड फेस्त तिया जाताले दुया फेस्त तिया जाताले सगळीं पण फेस्त आहाय ती सगळीं इगोजी तिया जाताले सगळीं कोणी जाताले गांवांत चड जाताले इगोजी तिया चड. दोरात बाब हांव म्हणूंक सोदतालो की आयज गोमंत विद्यानिकेतन जावं रवींद्र भवन कला अकादमीक हे भाशेन हॉलां आसात पूण आदीं हे भाशेन तियात्र जरी दिसाचे जायनासले पूण रातीचे तियात्र करूंक कसली तरी सुविधा आसली. हय आसलोली सगळे गांवांत हॉल आसलोली हॉलांची हॉल बांदलोले वास्को आसलोले काणकोण आसलोले आमगे मडगांव आसलोले इजा दाखयत कोमा आसलोले हे हॉलान जाताले तियात्र हय आनी पयलीं तियात्र हॉलांनी जाताले माटो जाले हांवें माटो करतरी मागीर माटो भायर गेले आमी पयलीं माटो गायना कळो. पूण थंय तुका पड्डे घालूंक पडटाले सगळे कडेन हॉल हांवें तितले कडेन पड्डे हांव लायतालो स्टेज दसयता हांव मागीर मायक तो दुसरो पूण पड्डे हांव घातालो कित्याक सीन बुको आसलोल्यो पड्डे हांव घातालो. तुका कितल्या तेंपान हे पड्डे दुसरे करूंक पडटाले. वर्सां रिपेर करता हांव आनी त्यो ज्यो सिनो गार्डन सीन जावं बाकीच्यो त्यो मागीर तश्यो दवरप त्यो केन्ना उजा पड्या उजा गेल्यो ना त्यो उरल्यो त्यो तुका दुसरे कडेन कोंता येयलो अशें करून जाय सामान पडटाले पूण ते कांय न्ही ते हें जालें म्हणून प्रोग्राम जाताले तियात्र भरपूर जाताले. आतां तुका खंय तरी उगडास आसतलो की जे सुवातेर व्हडलो माटो तरी पूण लोक सारको चिकात भरलो ते मडगांव आमगे ग्रावंडाचेर राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम हय ती बिश्ट माटो घातालो व्हडलो कमलकार माटो घातालो आनी ती मागीर तियात्र जाताले आनी तितून मागीर हांव सीन लायतालो. आतां तुवें आयज मेरेन कितले सुमार तियात्रांक तुजे स्टेज मांडले आसतले. हिशेब ना जाय त्यो म्हाका एक दीस सोनवार आयतार इश्टेन नासलो दिसून नासलो हांव रातचो न्हिदो म्हाका मेळना आसलें हांव रातचो येतालो जेयतालो 10 वरांचेर इकरो वयतालो तो सकाळी 3:30 4 तियात्र काबार जालो काय येतालो म्हणजे सोनवार आयतार आसलोले तियात्र म्हाका आसलोलेच आनी ते इतरू दिसांनी म्हजे दोळे तांबडी जायना हांव सामको सुचताले कित्याक न्हीद नासलोली हिंग तियात्र हिंगा पड्डे काडले तिंगे मागीर इदा नाकेत तियात्र जाता आमगेले तिका सगळे पड्डे हांव लायतालो हिंगा मडगांव हांव लायतालो पळय तिका. पळय केन्ना तरी असो तुजेर प्रसंग आयला की तूं एक स्टेज घालतालो पूण तुका डिमांड जालो की दुसरी स्टेज तुवेंच घालची अशें केन्ना तरी जाला हांवें तेगे करपा खातीर हांवें स्टेज दुसरी तयार केल्या म्हाका जाय ती स्टेज आसली एक स्टेज नासली म्हणून तेका दुखयना जावपाक तेगे तियात्र करपा खातीर हांव स्टेज करतालो म्हणटच एक बराबर दोन तीन स्टेज जातालो 3 दीस स्टेज आहलो म्हाका इतू सामान आहलो म्हाका ते कित्याक घाता हांव कित्याक ही स्टेज हिंगा वचून तिका निकळावपाक मेळना ही गायली ती गायली ती गायली स्टेज व्हडली व्हड्या स्टेज व्हड्याचेर घातालो मागीर पयलीं आमी ती मेडीचेर घाताले मागीर कोता बेरेलांचे केले बेरेलांचे कोता एंगोलाचे केली एंगोल करून अशें करून इम्प्रूव करीत गेले हय पूण स्टेज म्हाका चड हय आतां शिकेडी डांस आर्का डांस आजून कोता म्हणटा सगळे डांस व्हड व्हड डांस आसले हांव कोतालो शिकेडीन हय. आतां तियात्र खंयचे तरी तियात्राचो तुका उगडास आसतलो की ज्या तियात्राक तुजी आतां तूं म्हणटालो प्रेम कुमार जावं आयरिस्टीस डायवर्स तियात्र जावं सोझलिनाचें तियात्र जितून तुवें जायत्यो बऱ्यो सिनो केल्यो त्या उपरांत लोकां कडल्यान कितें तरी तुका बरेपणी आयलां. येयला जायत लोकांनी म्हणला दोराद बेस्ट दोरादा पेडणार बरोबर गेलो दोरादा पेडणार नांव आसता म्हगेलें दोरादा पेडणार खंय गेले दोरादा पेडणार बरें अशें आनी आजुनूय देवा कृपेन चलता मागीर आतां पूत कोता पिट्या दोरात खंय गायलो कडेन बरो आसा बरो आमी सांगपा म्हळ्यार
बरो क्लासीस करताले कस्टमराक खुशाल करताले आमकां चड फायदो मेळटा ती आमची तूं वचनासलें आमकां लुकसाण जाता ती आमची तूं वचनालो तूं खुशाल करपाक आमगे पयशे पडटालो आनी तेन्ना लोक आमकां मानतालो आतां हो धंदो म्हाका जाल्यार म्हगे पुतान चालू केलो आतां वयता तिका म्हगे पुताक डिमांड आहा तेजें करूं जाल्यार तेका बिजनेस आहा पूण क्लासीस कितें बरी वस्त करता आयज कितें जाय आयज तें तूं केलें अशें करून दोरात बाब आदीं जायते तियात्र जाताले जायते तियात्र तुका करूंक योग मेवला तरी आसतना ज्या ज्या डायरेक्टरांक तुवें तुजो माटो म्हणजे स्टेज केल्या तुका उगडास आसतलो होय जाची बाबा दुरी तियात्र काडलो तेगे गांवांक तिका तियात्र दाखोवपाक जायना जालो पयल्या टेन तेन्ना फ्री बट आमचे माटो वचूंक जायना म्हणजे जाचीच बाबा तुवें आपल्या गांवांक मला एक तियात्र दाखोवपाक जाय आपल्या केलो कशें फ्री बट आपण 2 तयार करता तुका येवपाक तुगे माटो घेवन तूं येवपाचो हय हांवें तेगे माटो गायलो तिका गात्रीची लोक सारको खुशाल सिनेमे दाखयले कळ्ळें काय मागीर अशें करून जाय ते गाणे केले एम बोयार म्हाका पयलीं तियात्र आसा पयलीं सांगतालो दोरात बाब आपल्याक जाय आपल्या तियात्र काटाय अशें करून याचीच वाज एम बोयार प्रिमीक बोयार रुजा डायस रुजा रोद्रिगीस सॉरी अशें करून जायते आमगे तियात्र बरे तियात्र काडटाले सगळे म्हाका मेळटाले आनी सगळ्यांगे तियात्र हांव कोतालो कोणागे चुकयना शिंदे कोण दोबल तिबल कोतालो कित्याक जाणा आज चूक केलो जाल्यार तो मागीर दुसरे गिरायक पयसो वयता म्हणटा बिजनेस सांबाळपा खातीर हांव तें कोतालो म्हाका फायदो लुकसाण तें चिंतनालो म्हाका कितें बरें करून दाखोवपा जाय एकामेक इंच्या इवोज म्हाका बरें करून दाखोवपा जाय अशें आतां जे पड्डे लागताले जायते फावटी आमी जायते खंयचे सीन त्या पड्ड्यांचेर घालूंक सोदताले तर हें पड्ड्यांचें जें पेंटींग आसलें तें पेंटींग खंय जातालें सोमनाथ नायक केसरपालचो सोमनाथ नायक म्हणटा बरें कास्त येतालो घेतालो ताका हांवें वयर जाग करून दिलेलो आनी तो वयर बसून ते सगळें काम करतालो बरो मनीस आनी दाखयत तेच भाशेन करतालो मागीर पावना जालो मागीर हांव ताका तिगांवान विचार लागलो पड्डे चड न्हू ते मागीर भुरग्यांक घेवन तो कोतालो पूण म्हाका टायमार दितालो मातशें वचपाक येवपाक इल्लो त्रास जाताले केसरपालचे ते आमचे हिंदूगे देवूळ आहा थिंगा तेगे बरो मनीस सोमनाथ नायक तेणें म्हाका जायत हेल्प दिलो आनी ताका लागून हांव मुखार पावलो अशें म्हाका दिसता कित्याक ती वस्त तेणें केलो देखून हांव करूं पावलो दोरत बाब तुजे लागीं त्या काळार जे पेट्रोल मास आसले ते कसले पेट्रोल मास व्हडले सकयल टांकी ताका वयर टांकी सकयल येदोळ बल्ब आनी आमी मोटरांक आरी मारनाले पंप आसलोले तेचो पंपान ताका वारें मारप 4 कातांची 4 लावप ते चोंक आवाज येतालो सामको जड सारको आनी म्हाका ते 4 पेट्रोल मास लायले जाल्यार हांव एक एक्स्ट्रा लायन दवरतालो कित्याक ते आरे देंवले जाल्यार ते एक मातशें देंवतालो आनी हांव थिंगा न्हिदतालो हांव गाडयेन न्हिदतालो मान्या घेतालो तेंगे माटाक न्हिदतालो मानुएल दोरादाचो पूत पिटर दोरादो ताचो फुडलो वावर सांबाळटा आसतना ताचेय मुखार जायते तियात्र आयले आनीक ताणें बरे भाशेन ते फुडें व्हरपाचो प्रयत्न केलो आयच्या कार्यावळींत तुमकां येवकार ओके खरें म्हटल्यार हो तियात्रांचो भार जेन्ना तियात्रांचो मोग आसता तेन्नाच हो वावर मुखार व्हरोंक योग मेवता तर तुजे हातांतल्यान तुवें जायत्या तियात्रांक स्टेज केल्या आसतली हय केल्या जायते म्हणल्यार आमचो रोसन जावं जाकोब रुजा रोड्रिगीस पास्कुआल हे तियात्राचे जायते स्टेजी घातले हांवें आनी ते म्हाका दिताले स्टेजी करपाक मोस्टली आमचो रोसवन पयलो सांगतालो कितें करपाक जाय जाल्यार आनी हांव करतालो तेंचें आयज जशें मार्केट मुखार वचत आसा तशें जायते जाण आनिकूय लोक तयार जाल्या आनीक एक चॅलेंज कशी जाता हय जायते कॉम्पिटिशन आहा हे बिजनसांत आतां रिसंटली जायते लोक येयले हे मार्केटां तरी आसतना म्हाका बिजनस आहलोलें आमचे डायरेक्टर आहा ते वळख आहली रिलायबल आसलो हांव तेजेर हांव टायमार कितें काम दिता तें सगळें टायमार आसतालें म्हजें केन्नाच हांव फाटीं नासलो तर तुका अशें कितें तरी ह्या स्टेजी जावं हे स्टेजीची मांडावळ जावं सीन करता आसतना तुजे थोडे बरे अनुभव म्हज्या बापायच्या फाटल्यान हांवें जायते चेंजीस केल्या ते स्टेजीस
पयलीं आमची फोळ्यांची स्टेज आसताली ती काडून हांवें मागीर प्लायवूडची स्टेज केली जावं पड्डे रिसंटली दुसरे सीन घालून कोणाक जाय तशें आग्नेल ते बोरी तेंचे तेजो तियात्राक दायज वो कितें ताका सिनरी जायी ती हांवें केली सांगतालो म्हाका आग्नेल भितर अशें आहा आमचें काम करपाचें हांव कोत्तालो ताका तें जाय तें पड्डे डायरेक्टर मेवताले म्हाका आनी तेंचें काम करपाक म्हाका सोयीक मेळ्ळो तुजो खंयचो तरी एक बरो सेट तुका उगडास आसतलो जे उद्देशीन तूंय जायतो खुशाल जालो म्हाका दिसता एक शेताची सीन दाखयल्ली चलात हांव तुमकां स्वयं पळोवंक शिकयता उपरांत हे स्वयं तुमकां कितें शिकयता हाचो अणभव घेयात भुरग्याचें मन म्हणल्यार बँक दिसता परस्पर टिचरांनी तातूंत आपलें गिन्यान डिपॉझिट करप आनी परीक्षेच्या निमित्तान जुनासोय विड्रॉ करप जाणा गरजे भायले वजे शिक्षणाच्या नांवान आमच्या भुरग्याची उत्पत्ती तांचे मेकळेपण तांच्यो खुशयो अश्योच वस्तू रिसंटली आमचो आग्नेल ते बोरीन तेजे तियात्राक आनी ती एकदम ताका खूब लायक जाली आनी निमाण कडेन तेणें मुकोडे हें क्वेश्चन केलो आनी ती तो तेणें आपणाक दी म्हणून आनी हांवें दिली ताका आग्नेलाक दॅट वॉज दवरणे तियात्राक शेताची सिनरी आसलेली ताका सिनरी केलेली हांवें आग्नेलान म्हाका रिक्वेस्ट केलें तो आपणाकूच दितो म्हणून आनी हांवें ताका दिलें तशें करून कुवेट जे तियात्रीस वयताना मागीर पड्डे वताले एक तियात्र अशें जालें की कुवेट वयलोले ते मोले तुजे पयशे सांग म्हाका आनी तेणी 4 पड्डे रोड सीन गार्डन रान तेश करून 4 पड्डे म्हणजे थिंगाच दवरले आनी म्हाका वरात पयशे दिले तेणी कांय नासतना ना पूण फकत म्हणूं येता की गोंयाकूच तियात्र तुवें करूंक ना पूण भायरूय केले म्हणजे तुज्यो ज्यो वस्तू भायरूच धाडले ज्यो वस्तू घेवन म्हणजे डायरेक्टर कुवेटच्या गांवान ते घेवन गेले अजून म्हाका दिसता ते चलता म्हूण थिंगा त्यो वस्तू हांवें दिलेल्यो मानेल दोराचो कुटुंब आमचे बरोबर आसा तांचेर आमी नदर मारता आसतना मानेल बाब ज्यो स्टेजी तूं कोत्तालो ताचे परस वेगळें कितें तरी तुका केन्ना तरी करूंक पडलेलें वय जाय तें करूंक पडला म्हाका कोण सांगता ते भाशेन हांव मुद्दाक वतालो स्टेजीर आनी करून दितालो एक पाटी आमी ग्रावंडाचेर फातोर्डा एक स्टेज गेली ते कोण डांस करपाक येतले मदी स्टेज ती एक्टर हांवें ती पयस नेसणीच्या पडटाली हांवें 6 फूट स्टेज वयर केली आनी सकयल रूम केलो सारको पॅक आनी सगळे एक्टरां भितर न्हेसपा तिका सगळे भितर केले आनी भितर वयर चडपाक ताका सिडी केली लोकांक इतले बरें दिसले ओ एक्टर हुच्यान येता लोकांनी ताळी मारल्यो कळ्ळें तुका आनी तें कांय खुशाल काय न्हेसोवप रूम सामकें 30 फुटाची स्टेज 30 फुटां रूम तो भितर न्हेसोवप आनी वयर चडपाचें हें हांवें ह्या ग्रावंडाचेर करून दाखयलें आनीक असलें आनी कितें तरी आनीक एक रोया ग्रावंडाचेर मैदानाचेर एक कांतर वयर रेमो दिसता तेणें म्हाका स्टेज करूंक लागलो ही पॅटर्न बरोवन दिलेलो आनी ते प्रमाणे त्या स्टेज केलोली त्या मुखार फुटो ना मुखार अशें करून मागीर हांवें ते एक तकली व्हडली माडी हाडून माडयांची बॅलन्स करून हांवें तें काम केलें आनी तें बरो खुशाल जालो तो सारको स्टेज सारके भाशेन एकदम आनी आमगेले सगळे तियात्रीस म्हाका जाकोब सदांच बांदतालो आनी इतले बरें म्हाका पयलीं मेळटालो जाकोब आनी जाकोबान म्हाका जायतो हेल्प केला कितेंय केलो जाल्यार तो हेल्प करतालो आनी कितें हांव ताका जाकोबाक मागतालो जाकोब भाव कितें म्हणजे चुकता जाल्यार हांव तुमकां मागता तूं म्हाका सांगचें म्हणून म्हाका एक चान्स दियाय सोय दियाय हें फुडें व्हरपाक आमी प्रोग्राम ही वस्त आमी फुडें व्हरपाक म्हाका एक सोय दियाय सगळें एक तकलेची जायना तुगे तकलेचें तेगे तकलेचें एकठांय करून म्हज्यान तें उबी करूं जाता कोण हांव दिता तुमकां जाय ते भाशेन अशें करून म्हाका जाकोब आनी आमी ती आतां पुर्तुगेज कोलो जॉन क्लार्क अशें करून रविदास एम्बोयर ते आमकां सगळे म्हाका मानताले आनी ज्याचीत म्हाका सगळ्यां बरें कोतालो येयले त्या बारा ज्याचीत
हांवें जायते ते गांवांत तुमगे हिंगा ते पणजी गोंया पयल्या तेका माटो गेला फ्री बोटीन ती गायलाय अशें करून जायते कडेन गायलाय जायते त्रास काडला पूण म्हाका लोकांनी फारीक केला. आनीक जे भशेन तुवें तुजो तियात्रांचो वावर केला तियात्रांची सेवा केल्या ताची सरकारानूय दखल घेवन तुमकां खरेंच तुमकां रेस्पेदाचो लुगार दिला. उदार येना चड रेस्पेद मेळ्ळा. आज लोक मानताय आजून हांव माटो गायना कळना पूण सगळे तियात्र भाव आमगेले सगळे म्हाका दवरात म्हणून सान मान दिताय. सगळे पयलींचे सगळे आतां मेले ते आयज देखून दवरात म्हणून मान दिताय. हय ते जाकोब म्हाका पयलीं बेसांक घेता अशें करून म्हणून म्हाका इतलो रेस्पेद दिता जाकोब. आनी बरो तुवें म्हणटा जायते आमी तियात्र सुदरले आमकां कितें चुकता आमकां जायते तुवें कोण दिले आमचे उपकारी म्हणटा जाकोब सदांच उलयतालो. दोरत बाब आयज जायते तियात्र पालकाचेर येतात. हालींच्या काळांत जायते नवे कॉन्ट्रॅक्टर जे स्टेज घालतात ते तयार जालेले आसात. तुवें आतां पयलां आसतलें जायते कॉम्पिटिशन चल्लां. तर आयज तूं तियात्रांनी केन्ना तरी वचून बसता? हांव रवींद्र मेंबर आहा रवींद्र मानचो आनी हांव मुखार पयलीं सगळे तियात्र बसतालो. तर आदीं जे तियात्र जाताले आनी आयचो तियात्र हातूंत कितें फरक आसा? आदीं तियात्र जाताले म्हणून हे भाशेन माटवांनी इंग तुगेलो बरो बसोवंक मेळटा बरें आयकोवंक मेळटा सावंड मेळटा एका हांड्यान बोवाळ बोवाळ कांय ना. पूण माटवान तियात्र तो बरो जाताले लोक येतालो सारको गांवान उठून गांवांनी हें आतां मुद्दम मडगोयच पडे पणजीसा मडगोयच पडे काणकोणसा मडगोयच पडे तियात्र बरो चयताले. हे गांवान गांवांत तियात्र जाताय पळय तर लोक सगळो देर जावन येतालो तियात्रान आनी चड जातालो आनी माटो मोडूंक पडटाले. हांव मोडटालो माटो तियात्र जावन तिकेट काबार जावन कित्याक लागून लोक बोंब मारता न्हू. दोरत बाब आमचे जायते डायरेक्टर जायते तियात्रिस्ट आयज तुजे फुड्यांत आयले तुवें तांकां तुजो जायतो आदार दिलो. तर आयच्या ह्या खिणाक तूं तांकां कितें सांगूंक सोदता? हांव सांगूंक सोदीत हें आमी कोंकणी भास हे तियात्र नुस्तें आमचें सुदारप आमच्या गांवांक आमचें बरेंपण व्हरप कितें बरें वायट आमकां हे तियात्रांत चोवपाक मेळटा. बरें जाता तें चोवपाक मेळटा वायट जाता. हांव मागतां तियात्रिस्ट भावां कडेन मागतां डायरेक्टरां कडेन मागतां कांतोरिसां कडेन ह्यो वावर तुमी फुडें व्हरात एकामेकाक फुडें व्हरात एकामेकाक आदार दियात. मानुएल दोरत बाब खरेंच आमी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटात. तुमी तुमचो मोलादीक वेळ आमकां दिलो. तूं तितले त्रास काडून त्या जाणटे मनशाक तुवें एक खुशाल केलो. हांव काळजांसान तुजो उपकारी कित्याक हें तुवें एक जाणटे मनशाचो उडोगास करून दाखयलो हो मनशान हें केल्लें म्हणून सगळ्या लोकांक तें कळीत केलें. हांव काळजा खोलायसान तुजें थँक्यू म्हणटा. बाब छावे आहा तांकां म्हणटा कित्याक तुमी म्हाका जाणटे पिराय एक बरी वस्त दाखयली मान्यान दवरात. आज सगळो लोक तुमचे वयल्यान म्हाका चयतलो आनी म्हणटलो खरें वा मान्यान दवरात आं बरो म्हणून. थँक्यू तुका थँक्यू तुमकां. आनीक इतल्यानूच आयची माणकां मोतयां कार्यावळ मानुएल दोरादा सांगाताक हांव हांगाच सोंपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदिवस.